Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आता आमकां बरें जालें सगळें फुलांचे आतां जावन बी सगळें आनी इतकी वर्सां सामकें हाय केलें सामकें त्रास जिवा भुरग्या बाळा सगळ्याक त्रास जाले. चड त्रास केन्ना येताले पावसा दिसा? पावसाळ्यान चड त्रास जाताले. न्हंय भरताली सामकी एकदम. आनी तेन्ना मागीर तुमी कशें मागीर आमी घरा कडेन न्ही कशी समजा वड्यान वयताली आमी. वड्यान बी भंय दिसनासलो? भंय दिसतालो मागीर कितें करतलो वयची पडटालेच न्ही आमकां. मागीर तुमचें चड काम दाबाळ आसता काय हेवटेन चड काम आसता? हेवटेन चड काम आमची दाबाळी. दिसोड्या वयची पडटा न्हू दिसोड्याक बी. भुरगीं बी आमची अशी शाळेक वचपाची खूब त्रास जाताले. ते वयल्या सायडीर रस्त्यान घुंवन खूब पयस पडटाले. आनी आतां कितें जालें, बालवाडीची भुरगीं घर उरतालीं. आतां आमकां ह्या वर्सा बालवाडी धाडपाक मेळटालें. गेल्या वर्सा पूण कोरोना आसलें म्हळ्यार बालवाडी बी चालू जातली आनी भुरगीं आमगेलीं कितें घर उरतालीं. बालवाडी वचोंक मेळनासलें. एक दिवाळी जायनाका थंयच्यान ते सायडी वचपाक मेळटा तेन्ना भुरगीं एक बालवाडी वयतालीं नाल्यार घराच आसतालीं. आनी आतां ह्या वर्सा आमकां वचपाक मेळटलें. भुरग्यां अशें आमचें अशें दिसताली जातलें म्हणजे जाली ह्या वर्सा. म्हळ्यार आतां बरें दिसलें आमकां. आमी पयलीं सुद्दां ल्हान आसतना आमकां इतले त्रास जाले स्कुलान वचपाक. जायकूच नासलें आमकां पूल. आमचें स्कूल सुद्दां आमचें आमी लोकांगेर रावन स्कूल केलें. पूण आतां आमकां बरें दिसलें, इतलें बरें दिसलें की पुला खातीर आमचो पूल आमकां मेळ्ळो. आमकां ह्या फावटी खूब आनंद जाले आमकां. सो आतां भुरगीं पयलीं व्हड्यान बीन तुमकां ते कडेन व्हरचें पडटालें पळय ते आतां तुमकां डायरेक्ट वचपाक मेळ्ळें हेजे वयल्यान? हय आतां वचपाक मेळ्ळें. पयलीं हांगासर एक व्हडें आसतालें आनी ह्या व्हड्यान सगळे आमचे लोक यो वच करताले. इतलो डेंजरस प्रवास आयिल्लो की जीव मुठीन घेवन हे व्हड्यांतल्यान प्रवास करचो पडटलो. आनी हे आमची लोकांची कितली वर्सांचीच मागणी आसली. म्हणजे जवळ जवळ म्हाका दिसता आतां ही थर्ड पिळगी जाली तरी हांवें कोणेच हें करूं नाशिल्लें. आनी आतां हे मिडिया ज्या पत्रकार हे खूब हे तेणे त्रास घेतले. म्हणजे हांगसर तेंच्यांनी जितले हे दिवपाचे कितले म्हणजे लोकां पर्यंत सरकारा पर्यंत जे कितें पावोवपाचें ते बरे भशेन पावयलें. म्हणजे तेणें खूब वर्सां हांगसर म्हणजे एकूच वर्स न्ही तर म्हाका दिसता जवळ जवळ आमी जे हें केलें तेजे पेक्षा तेंच्यांनी चड हें केलें कश्ट घेतले की हांगसरले हे लोकांक कशे त्रास जाता आनी कशे तरेन ते लोक जगतात. हे उदकांतल्यान न्हंयच्यान क्रॉस करपाक ते कशे तरेन जिवन काडटा ते दाखोवपाचो प्रयत्न तेणी सरकारा पर्यंत पावोवपाक खूब त्रास घेतले. आनी तेंचे हेकाच म्हाका दिसता आयज पूल जावन आयला. आनी म्हाका दिसता तांकां तेच खातीर हांव खूब देव बरें करूं म्हणटा. आनी तेच परेन खूब वर्सांनी म्हणटा तशें 2000 मे 2018 हो आमचो माजी आमदार जो आसलो पाऊसकार तेणें हे पुलाचो फावंडेशन स्टोन घातलो. आनी हे पूल आयज जवळ जवळ कंप्लीट जायत आयलां. आनी खूब बरें दिसता की आतां भुरग्यांक आमचे जावं बारीक जीं भुरगीं आशिल्लीं जे बालवाडीक वचनाशिल्लीं जो पर्यंत पावस सोंपता तो पर्यंत तांकां बालवाडी खंय जावं आमकां खूब पयस पडटाली. दाबाळ आमकां क्रॉस करूं मेळनासलें. अशे तरेन आमकां खूब त्रास जाताले. ती भुरग्यां जवळ जवळ शाळेन इस्कॉलान बरे तरेन वयतली आनी तांकां आतां बरें जालें. म्हणजे खूब बरें जालें सगळ्यांकच. आमकां जे लोक आमी जे कामाक खंय वयतले जावं न्हंय क्रॉस करून दाबाळ जावं खंयचे दुसरे हितून वचपाचें जालें तांकां आयज खूब बरें जाल्लें आसा. एक्झाम सो आतां तुमकां गांवान 108 सुद्दां डायरेक्ट ह्या रिजन लागीं पावूं शकता म्हणटा? हय हय ह्या वाटेन आमकां आतां नियर बाय म्हणजे दाबाळच्यान जर 108 भितर सरली जाल्यार आमकां रोखडीच पावतली. फक्त रस्त्याचो एक प्रश्न आसा तो जवळ जवळ म्हाका दिसता ह्या वर्सा जावं फुडल्या वर्सा सुट्टलो. आनी जवळ आमकां एम्बुलन्स म्हूण जाय ते कितें जे पावपाचें ते रोखडेच पावतले गांवान. आनी सो तुमचो मोठो हो प्रश्न आहा तो आयज हे जालो आसा? मोठो प्रश्न आमचो जो आसा तो सुटलेलोच आसा. जवळ पुलाचेर एक आमकां मोठो प्रश्न सुटलेलो आसा. सादारणतः कितले लोकवस्ती आहा हांगासर आंबे आनी धुलेन? आंब्यान धुल्ले म्हणत जाल्यार जवळ जवळ म्हाका 200-300 लोक आसतले. फाटली खूब वर्सां जालीं आंबे धुले गांवान ही पुलाची समस्या आशिल्ली. आनी म्हाका दिसता कंटिन्यू आमी कितलींशींच वर्सां प्रुडंट मिडियान हे जे लोक स्कुलाक लागून दाबाळून वचपाक लागून व्हड्यान प्रवास करी जो थरारक प्रवास तांचो आसतालो हो दर वर्सा आमी आमच्या TV मार्फत हायलायट केलो आनी सरकारा मार्फत तांकां रिक्वेस्टूय केली की हांकां पुलाची समस्या सोडोवपा जाय म्हणून. आनी त्याच जर सरकारान तेजेर उजवाड घालून 2018 ह्या पुलाचें फावंडेशन घातलें बाब दिपक पावसकरान. आनी तुमकां दिसता हो पूल आयज 2022 हो कंप्लीट जाल्लो आसा. फक्त ताका जो एप्रोच रोड आहा तो काही कारणाक लागून उरला थोडोसो. पण
जी मेन समस्या आशिल्ली जी न्हंयचेर हो पूल जावपाक जाय आशिल्लो तो पूल जाल्लो आसा आनी आयज गांवच्या लोकांक जो मेजर तेंचो प्रश्न आशिल्लो की भुरग्यांक त्या सायडीन स्कुलाक व्हरपाक जावं बाजाराक वचपाक दाबाळींत तांकां इतले जवळ जाल्ले आसा आनी मोठो प्रश्न हो सरकारान तांचो सोडयल्लो आसा ताका लागून तेंच्यांनी सगळ्यांनी सरकाराचे धन्यवाद म्हणला. आमी धुलेच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.